गुड मॉर्निंग. तर आयज न्हय हांव सकाळी सकाळी बेगीनच उठलेलें आनी तेच्या मागीर उठताच न्हय हांगसर मातशें बसलें, हेरी बरोबर टायम स्पेंड केलो. आनी मेन म्हाजी फेवरेट गोश्ट म्हटल्यार प्लांट्स जे आसा तांकां पळोवप, मागीर म्हणटा तशें उदक घालप. आयज न्हू रुटीन आसलो म्हाजो आनी आयज म्हणटा तसो टर्न आसलो उदक घालपाचो. सो तोच आतां हांव म्हणटा तशें फुडें कंटिन्यू करतलें. सो तो एन्जॉय करा. हे गायज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची न्हय 8:30 जाल्ली आसा आनी तेच बरोबर गॅलरीन हलकेशें वत येवपाक स्टार्ट जालें. सो मातशेंशें हांगसर हांव सकाळचें न्हय बसता. म्हटल्यार केन्नाय बेगिना उठलें जाल्यार बसप जाता, केन्ना केन्ना लेट उठप जाता. सो आयज बेगिना उठलेलें. सो म्हटल्यार मातशें बसया हांगसर, वत एन्जॉय करया. आनी म्हज्या तोंडा वरसून तुमकां कळटाच आसतलें हें येता म्हटल्यार जी आमी हें केल्या न्हय, म्हटल्यार लोखंडी हे मारल्यार तेची हे येता पळयात तोंडाचेर सामकी वताक लागून रिफ्लेक्ट जाता ती पळयात. सो तेच बरोबर आयज म्हजो टर्न सुद्दां आसा. झाडांक उदक घालूंक जाय. सो सगळ्या झाडांक आयज उदक घालतलें. म्हटल्यार पयरेन हांव न्हय झाडांक उदक घालता. सो आयज टर्न आसा तो. सो सगळ्या झाडांक म्हणटा तशें बरें उदक बीन घालून घेतलें आनी तेच्या मागीर चाव बीन पितलें. आनी मम्मीच्या न्हय किचनान आलू पराठा करप चालू आसा. पराठा करता ती. सो ही पळयात हांगसर मम्मी करताली पराठा म्हणटा तशी आलू पराठा. आनी जेन्ना बेगिना उठप जाता न्हय म्हाजें तेन्ना हांव खंय ना खंय मम्मी मातशी सकाळची ब्रेकफास्ट करपाक हेल्प करता. नाल्यार मम्मीच डेलीची अशी करता. आनी हरशी चपातीच आसता आमगेर, चपाती म्हण केन्नाय चुकोन पुरी. आनी आयज तर सामकें म्हणटा तशें पराठा आसलें. हेजी न्हय रेसिपी जाय न्हय डिटेल्सान जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा, हांव तुमचे बरोबर शेअर करता. म्हटल्यार केन्नाय आलू पराठा आसता, मागीर केन्नाय चपाती तर डेली आसता. आलू पराठा केन्ना चुकोन करता आमी. सो तिका आयज म्हटलें तूं आलू पराठा कर, एन्जॉय करया. सो अशा तरेन आसा. सो चला हांव फटाफट म्हणटा तशें झाडांक म्हज्या उदक घालून घेता आनी तुमचे बरोबर शेअर करता. ओके. सो चला हें पळयात बरेंशें वत येता. सो वत मातशें सकाळचें एन्जॉय करूंक जाय न्हू. तर चला. जेन्ना एक्चुली म्हणटा तशें झाडांक उदक घालपाचो टर्न आसता पळयात तेन्ना खरें सांगपाक गेलें न्हय म्हाका न्हिदूच पडना. केन्ना सकाळचें बेगिना उठ्ठा आनी झाडांक उदक घालता, झाडांची कॅर करता, डिटेल्सान झाडांक पळयता अशें जाता म्हाका. कारण न्हय झाडां म्हटल्यार न्हय म्हाजो जीव खूब झाडांचेर आसा. आनी झाडां म्हाका इतली लायक जाणा. वेगवेगळी झाडां लावप, मागीर तेंची कॅर घेवप आनी तेंच्या बद्दल म्हणटा तशें थोडेशे डिटेल्स घेवप. सो न्हय अश्यो गोश्टी जेन्ना करता न्हय तेन्ना टायम कसो वयता कितें वयता कळच ना. आनी जेन्ना सकाळी सकाळी झाडांक उदक बीन घालता पळयात तेन्ना मॉर्निंग म्हणटा तशी फ्रेश स्टार्ट जाता. दिसाची सुरवात बरी जाता, दीस बरो वयता. सो न्हय असले गोश्टी म्हणटा तशें हो रुटीन जो आसता न्हय तो बॅक कॅमेरा म्हाजो चालू आसता. सो म्हटलें चला आयज तुमचे बरोबर डिटेल्सान शेअर करया. कारण प्लांट्स लवर म्हाज्या भशेन अशे खुबशे आसतले. तांकांय बीन झाडांची कॅर घेवप, वेगवेगळी झाडां लावप आनी तेच्या बद्दल डिटेल्स घेवप हे म्हाज्या भशेन तर खूब जाणांक अशें लायक आसतलें. तेतूंतले हांव एक आसा. म्हाकाय बीन खूब लायक आसा. आनी हांगसर हांवें सगळी कडेन म्हणटा तशें हॉलान, बेडरुमान प्लांट्स लायिल्ली आसा, गॅलरी. आनीकूय म्हाका न्हय प्लांट्स एड करूंक जाय. सद्या तर हांवें इतलीच केल्ली आसा. कारण न्हय जितले प्लांट्स लायता तितले म्हणटा तशें तांकां टायमूय दिवपाक जाय. बेश्टीच लायली आनी दवरली म्हणून जायना. टायम टू टायम उदक घालप, तेंची कॅर करप, उदक कितलें जाय कितलें नाका. आनी स्पेशली इंडोर प्लांट्स तुमकां खबरूच आसतलें. तेंचें रुटीन म्हटल्यार तेंचें कॅर घेवप मातशें डिफरंटूच आसता कंपेर टू भायलीं झाडां. सो उदक बीन घातलें सोमतें हांगसर ना हांव कपडो बीन असो मारून घेता म्हणजे उदक नाल्यार स्प्रेड जायना. तेच्या मागीर न्हय म्हणटा तशें उदक बीन घालून जाल्या उपरांत हेरी हांगसर बसता न्हय तेंय बीन मातशेंशें झाडून क्लीन करून घेता. तेच्या मागीर बेडरुमान जी आनी हॉलांची झाडां आसा न्हय तांकां पळोवपाक वयता. सो बेडरुमान आनी हॉलानूय हांवें अशीं झाडां दवरलेलीं आसा वेगवेगळी. तितून मनी प्लांट सुद्दां आसा, नॉर्मल मनी प्लांट, नियॉन मनी प्लांट आनी वेगवेगळी अशीं आसा. सो हो म्हजो फेवरेट पार्ट म्हणटा तसो. आनी आयज तुमचे बरोबर शेअर करप जालो. नाल्यार न्हय पयरेन म्हणटा तशें उदक घालप हो म्हजो येत आसता सामको फिक्स म्हणटा तसो. आनी जर खंय हांव भायर वचपाक बीन गेलें जाल्यार खंय ना खंय मिस जाता. हें न्हय हांव स्कीप करता. नाल्यार चडशें अशें न्हय हो रुटीन तर म्हाजो हांव स्कीप करिना. कारण हो म्हजो फेवरेट पार्ट आसा. कारण व्लॉगींग आमी डेली करता, व्हिडिओ डेली करप जाता, तितून आमी खूब बिजी उरता. पूण हांव झाडांक लागून न्हय म्हाजें तितलोच
कितले बिझी असले तरी नाही झाडांक म्हणटा तशें इग्नोर करिना, कारण तांकांय बी तितलो टायम दिवप गरजेचं असतं. बरोबर की ना? कमेंट करून सांगा. कारण झाडां लावून आनी केअर घेवन वेगळीच एक हॅपीनेस दिता आमकां. त्या झाडांक म्हणटा तशें उदक घालून जाल्लें आसा म्हाजें, प्लस म्हणटा तशें सगळ्यांक स्प्रे करून सुद्दां घेतलो. स्प्रे करून घेतल्यान एका बरी मातशी झाडां जी आसा न्हय ती बरी फ्रेश सामकी जाता. सो ताका लागून सगळ्यांक म्हणटा तशें 2 दिसांनी एकदां तरी हांव स्प्रे करता. सो तेंय बीन काम जाल्लें आसा. आतां फकत बाकीची झाडां उरलेलीं आसा, म्हटल्यार किचनान हांवें 2-3 कडेन दवरल्या, तांकांय आतां उदक घालून घेतलें, स्प्रे करून घेतलें. एक्चुली न्हय हांव अशें म्हटल्यार डिपली अशें उदक घालता तांकां बाथरुमान व्हरून, तशें म्हणटा तशें उदक घालता. बट आयज अशें उदक घातल्या बॉटलीन म्हणटा तशें, नाल्यार बाथरुमान बरें जाता एकदम म्हणटा तशें. सो आनी ह्या सगळ्या झाडांक उदक घालता म्हणसर खंय ना 1 वर तर कशें वयता कांय कळच ना. म्हटल्यार 9:30-10 ही म्हाका जातातूच. आतां 9:30 जाल्ली आसा. सो मातशें बेगिना स्टार्ट केल्लें हांवें ताका लागून. आतां किचनांतली कंप्लीट करून घेता, मागीर चाव घेता, मातशें फ्रेश जाता आनी मागीर फुडलो अपडेट पळोवया कसो कितें तो. बरी दिसता सामकी झाडांक उदक घातल्या नायका, खूब बरें दिसता. सो चला चाव बीन घेता आनी मागीर म्हाजी थोडीशी शॉपिंग सुद्दां दाखोवपाक जाय तुमकां, जी हांवें बोडगेश्वर जात्रेक केल्ली आसा ती. तर चला, हांगसर एक स्नेक प्लांट दवरला, ताका उदक घालपाची गरज ना, फकत स्प्रे करून घेतला. आतां डायनिंग टेबल रुमान दवरल्या थोडी, तांकां घालता आनी किचनांतल्यान घालता, म्हणजे कंप्लीट जातली. आणि जशी आमी केअर घेता ना तशें आमकां रिटर्नाक मेळटात सुद्दां. हे पळयात हांगसर आतां बारीक बारीक ग्रो जावपाक झाडां नीव अशें स्टार्ट जाली. सो गायज फायनली न्हय फ्री जालें आनी जस्ट बसला म्हणटा तशें, कारण वेट करता हांव आतां चावेचो. सो हांव आनी मम्मी म्हणटा तशें आतां चाव घेवन बसतली आनी तेज्या भायर आतां आलू पराठा एन्जॉय करतली. आनी सद्या ना इतली थंडी पडटा, तितून फेस बीन इतलो ड्राय जाता, लिप्स बीन इतले ड्राय पडटा न्हू रे हॅरी. पळयात हॅरी न्हिदला हांगसर, वत एन्जॉय करता तो, वत ना रे, बरो न्हिदला सामको. सो लिप्स बीन इतले ड्राय पडटा. तेच्या भायर म्हजे केस पळयात आयज कशे जाले, कारण काल हांवें हेअर वॉश केल्लो राती कडेन. सो आतां तिका सिरम बीन लावपाक जाय, नाल्यार एकदम अशें हें जातलें भुरभुरीत सामकें पळयात. सो मागीर लायतलें हांव म्हणटा तशें सगळ्यान पयलीं चाव पितलें, चाव. हो पळय आमचें बनू 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 बनू, ये बनू बनू, ये बनू बनू, ये बनू बनू, ये बनू, हे हॅरी न्हिदलो रे, न्हिदलो रे. जागो आसा पळयात, जागो नाडकीस, वद एन्जॉय करता पळयात. खेळपाच्या तालार येयलो पळय गे तो, समतो खेळपाच्या तालार येयलो. पळयात पळयात, कुस्ती पळयात आमची कुस्ती. खंय रे कुस्ती रे. त्या सायडीन पडटलो तो. हां ए पळयात एकदम ना खेळपाच्या हेजेर येयला, ताल येयलो सामको, ताल. हां एनर्जी येयली, हाय लेवल एनर्जी येयली. पराठे खावपाक आपयता मम्मी तुका, चल. कसो पिवायटा पळयात, कितें करूं आनी कितें नाका. आरे तूं पडटलो सकयल. असो न्हय चुकोवन हे येता, चुकोवन मूड आसता तेन्ना ताल येता आमचेर, नाल्यार आमकां ताल येयना. अरे डोबे सकयल पडटलो तूं, कसो न्हिदला पळयात. घे चल हांव वयता, चाव बीन घेता, पराठे खाता, गेलो ताल काबार. सो गाईज हे पळयात गरम गरम असे आलू पराठे खावपाक येता तुमी. रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून सांगा आतां.
हे पळयात एकदम बरें जाड जाड अशें स्मूथ आहा पळयात दाखयता तुमकां हे पळयात. सो रेसिपी जायची जाल्यार कमेंट करून सांगात. तर चला आमी एन्जॉय करून घेता. फुटी चाव आनी पराठे सकाळची म्हटल्यार हालींच्या दिसांनी फुटी चाव आसा चालू आमची. मदींची दुदाची आसली ती आमी बंद केली. हे पळयात आलू पराठा. सो एन्जॉय करुया. आलू पराठा न्हय दह्या वांगडा सुद्दां खावपाक बरें. चला एन्जॉय करतना मागीर मेळटा. 10 जाली. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो दनपारची 12:30 जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. वदळच्यान व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक पावोकूच ना, मातशें अशें बिजी उरलें. सो म्हटलें जस्ट नाव फ्रेश बीन जालें आनी आतां म्हटलें तुमचे बरोबर म्हाजी थोडीशी शॉपिंग शेअर करुया. ती म्हणजे न्हय बोडगेश्वर जात्रेक हांवें एक्चुली कितें कितें शॉपिंग केला ती आतां हांव तुमकां दाखयतलें. एक्चुली धाकटीशी शॉपिंग केल्या, व्हडलीशी कांय करूंक ना. इल्लूशी शॉपिंग म्हणूं शकता तुमी. चड अशें हांवें कांय घेवंक ना. बट बरे तरेन जात्रा एन्जॉय केली. मेन म्हटल्यार दर्शन आमचें खूब बरें जालें आनी आतां पळोवया परत केन्ना वचप जाता तें, कारण वचोंक जाय म्हाका परत. आनी त्या दिसानय जो व्हिडिओ हांवें केल्लो पळयात तो अर्द्याकच हांवें स्टॉप केलो, मागीर कंटिन्यू करूंकूच ना. कारण एक तर शॉपिंग करतले या व्हिडिओ करतले हितूनय कन्फ्युजन जावपाक लागलें. सो म्हटलें व्हिडिओ थंयच स्टॉप करुया आनी शॉपिंग एटलिस्ट एन्जॉय करुया. सो बरे तरेन ती फेरी बीन एन्जॉय केली आनी आमी न्हय लेट अशी येयली घरा कडेन, बेगीन अशी येवंक नासली. सो अशें आसा. सो चला तर इल्लूशी शॉपिंग आसा ती एक करून तुमकां दाखयता. सो सगळ्यान पयलीं हांवें घेतला तें म्हटल्यार न्हय हे पळयात हांवें हे घेतलेलें आसा. ऑलरेडी तुमी पयलीं आसतलें बट तुमकां कलर खबर नासतलो. हांवें एक तोरण घेतला. हें तोरण म्हाका 300 रुपयांक गावला. 350 सांगतालो. 50 रुपयाची फकत बार्गेनींग केली आनी 300 रुपयांक घेतले. सो कारण म्हाका प्रॉपर बार्गेनींग करूंक कळना पयलीं तेंय सांगता तुमकां. सो तुमकां चड दिसो शकता. सो हे पळयात हे तें तोरण आसा, फूल मणयांचें तोरण आसा. आनी हे घेताना मेन म्हटल्यार म्हाका दाराची सायजूच खबर नासली, तरी बट हांवें घेतले. हे पळयात अशें आसा हें तोरण. सो हे पळयात हांगसर न्हय गणपती आसा तेका मदीं. हे पळयात अशा तरेन बरें दिसता सामकें दाराक लायल्या उपरांत. हे पळयात अशा तरेन आसा फूल मणी, बरें दिसता. बट आनी हितून कलर ऑप्शन इतले आसले, पिंक असले, मिक्स कलर असले. बट म्हाका हे व्हायट कलर म्हटल्यार क्रीम कलर आसा हे खूब लायक जालें. सो म्हटलें हेच घेवया. सो कशें आसा कमेंट करून सांगा. सो अशा तरेन. सो हे फर्स्ट आसा जे म्हाका 300 रुपयांक गावला आनी ऑलरेडी हांवें दाराक लायिल्लें, तुमकां दाखोवपाक जाय म्हणून आतां काडून घेतलें मातशें. सेकेंड आसा तें म्हटल्यार कर्टन. एक्चुली कांय प्लॅनिंग नासलें की अशी शॉपिंग बीन करतली म्हणून, बेश्टी मातशी फिरतली आनी येतली. संजय हांवें म्हटलेलें खरें शॉपिंग करून दी, बट तशें कांय हें नासलें. बट पळोवया आतां परत केन्ना वयता तें, कारण एकूच लायन आमी फिरल्या, एकूच लायन कवर केली. सेकेंड लायन कवर करून बाकीच्या लायनी आमी कवर करूंकूच ना. तीच फिरता म्हणसर कितलो टायम जालो, मागीर खाता पिता हे गोश्टी करता म्हणसर असोच टायम गेलो. सो हो एक कर्टन हांवें घेतला. हो पळयात कळ आसतलो टिंग 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 टिंग. सो अशे तरेन हो कर्टन आसा आनी हो म्हाका कितें 250 रुपयांक पडला आय थिंक. सो हय दिसता 250 रुपया कितें तरी. हो एक्चुली म्हाका जाय. हॉलांचें एक दार आसा तें म्हाका हायड करपाक जाय तेका लागून. सो आनीक एक कर्टन हांवें ऑर्डर केला, तो आतां रिसीव जातलो म्हाका. ऑलमोस्ट आयज बीन रिसीव जातलो आनी तेच्या मागीर हो. सो दोनूय मिक्स मॅच करून हांव दोनूय डेकोर करून हें करतलें. सो अशे तरेन हो 250 रुपयांक कितें पडला आनी बरी सायज बरी आसा हायट वायज. सो अशे तरेन आसा हो पळयात, अशी डिजायन आसा तेका. सो खूब कर्टन ऑप्शन बीन कितले बरें बरें येयल्ले जाणा, खूब आनीक एक्सप्लोर करपाक जाय. तेच्या मागीर हांवें 2 जिन्स घेतलेले. दोनांतली एक एक्सचेंजाक दिल्ली आसा. एक्सचेंज आसा तर सायज इश्यू जाताले, एक्सचेंज करतात ते. सो 2 जिन्स घेतलेली. एक संजयाक म्हटलें मातशें एक्सचेंज करून हाड
आणि सेकंड जीन्स ही आसा ही पळय पोशाख करून तेका अशें आसा सो कळ्ळें आसतलें तुमकां अशें आसा हें पळयात कट हा हांगसर आनी अशी मातशी डिजायन आसा ही पळयात सो अशा तरेन ही जीन्स आसा ही म्हाका 300 रुपीसांक पडल्या म्हटल्यार आतां खबर ना ही जीन्स इतले कमी प्रायजाचे कित्याक ते तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा बट हांवें बेश्टी अशी घेतल्या ही जीन्स म्हणटात तशें नॉर्मली हांव अशें जीन्स बीन घेयना अशें म्हणटात तशें केन्नाय ऑर्डर करता आनी क्वॉलिटी वायज ओके ओके आहा 300 रुपयान कितें येतलें ना हे पळयात सो अशे तरेन ही जीन्स आसा आनी ही बॅक सायड सो ट्राय करया म्हटलें कशें कितें सो ओके आसा ही जीन्स तर ही शॉपिंग आसली म्हाजी आनी 2 टायपचे हांवें लोणचे घेतलेले एक आसा तें लेमन म्हटल्यार लिंबूचें लोणचें आसलें आनी सेकंड जें आसा तें पंजाबी म्हणून आंब्याचें लोणचें दोनूय बेस्ट 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 आनी 150 रुपयांक न्हय पाव किलो मेळटालें 150 रुपया पाव किलो अशे 2 टायपचे हांवें लोणचें घेतला ट्राय सुद्दां केलें खूब बरें आसा हैदराबादी कसले कसले मिरसांगाचे गाजराचे कसले कसले काल्ल्याचे लोणचे खूब तरेचे आसा सो हांवें 2 तरेचे घेतले ते ट्राय बी करता एन्जॉय बी करता सो कळ्ळें आसता आनी तेच्या भायर संजयान म्हाका एक पेंडंट दिला अशें सिंपल अशें सो इतलें शॉपिंग केलें हांवें सद्या तर चड व्हडलीशी काय शॉपिंग करूंक ना सो इतली शॉपिंग आसली म्हाजी तरी बट हां चणे बिणे असले खावपाचें मातशें चटर पटर घेतलेलें बाकी काय घेवंक ना सो इतली शॉपिंग आसली म्हाजी आतां सेकंड टायम केन्ना वयता तेन्ना व्हिडियो करतले तुमचे बरोबर शेअर करता मागीर ओके सो कळ्ळें आसतलें तुमकां म्हणटा तशें फायनली गॅस म्हजे सारकें जालें आनी आतां फ्लावर भाजपाक जाय तोंडाक मम्मीन रोस बीन करून दवरला मम्मी एक्चुली आयज घेवपाची आज सिलिंडर सो ताका लागून वेट करता सो म्हाका सांगून गेल्या फ्लावर बीन घाल म्हणून सो चला तर आयचो व्हिडिओ ना हांगसरूच एंड करता चड व्हडलोसो हांवें कांय शूट करूंक ना व्हिडिओ आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करून विसरूं नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या अनुसार देव बरें करूं